नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथा लोकांतू हांव एक काणी सांगता. ताचें नांव कश्टार्जीत म्हणून. एक गांवांतू एक लोहार आशिल्लो. कमार म्हणून म्हणटाची ब्लॅक स्मिथ. ताणें लोखंडा काम करचें. उज्ज्या भितरी लोखंड होवन करून ताजेन आड्डोळी, पेस्काती, कोयती, खोरे, पिकास हें पुरा करचें. भारी कश्टा काम तागेलें. उज्ज्याक वारी घालचे खातीर मात्र तो एक कामाचो दवर नासता आनी वरलेलें काम पुरा ताणें करचें आशिल्लें. तागेले बायलेक बामणाल काम कांय खूश ना आशिल्लें. कितली कश्टा काम हें सगळो दीस आंग पुड्डी करून तसल कसो व्हडली कमाई जाता. हाज्या काही उणी काम करून चड कमाई करतले जन नांचिवे म्हूण ती लेखता. तांकां एक पूत आशिल्लो. ती लेखता मेगेल पुत्तान बिणी हें काम करचें नाका. ताणें शिकून विंगड काम करका म्हूण ती लेखता. तशें देखून तिगेले पुत्ताक बापसूल काम शिकूंक सोणा ती. जाल्यार पुत्ता मात्र शाळेक गेल्यार विद्या मात्याक वचना. शिकवण नाका ताका. शाळेक चुकोवन घेवन गुड्ड्यार भोंवचें आशिल्लें ताणें. तशी जेतना एक दिसू तो कमारू बायलेल्या सांगता, अशी जाल्यार तुगेले पुत्ताक कसली विद्या ना जाता. भाई मेगेल नंतर हांव ओट्टू केलेलो दुड्डू कितले दिसा पुरताका, मागीर कसो करतलो तो म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता, तशें पुरा लिखची नाका तुमी. ताका एक कमाई करता म्हूण जोर मन आसा, तो खंडीत कमाई करता म्हूण सांगता. तेन्ना बायलेन पुत्ताल तर्फेन उलयलेलें पळोवन ताका आनीक एक ओप येता. तो सांगता, पळय हांव कसो कश्ट जाल्यार दिसाक 3 रुपये कमाई नाशी घरा येना. तुगेले पूत 3 पावली कमाई करून दाखव पळया म्हूण सांगता. फुडें कालांत 1 रुपये म्हळ्यार ताका मस्त मोल आशिल्लें. 1 रुपयेक 16 आणे. तशी 4 आण्याचे 4 पावली 1 रुपयेक आसता आशिल्ली. तशें ताणें सांगिल्लें 3 पावली कमाई करून दाखव पळया म्हणून. ती तें आयकून पुत्ता सांगता, आयकल रे अन्नान सांगिल्लें, भाय तूं 3 पावली कमाई करून अन्ना हाण दाखोवका म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता, भारी व्हड काम वेतें हांव कोण दाखयत पळय म्हूण सांगता. हेर दिवस सकाळी तो उठ्ठायना. वेळ कोन्न उठयता. हांवसू ताका जागोवन सांगता, काल सांगिल्लें न्हू तुवें कमाई करून हाडटा म्हणून वस म्हूण सांगता. वत्ता मा दनपार जेवण करून जातर वत्ता, व्हडली काम वेतें म्हूण म्हणटा. दनपार जेवण जातरी घट्टे न्हिदता. सांजी उठान अम्माले सांगता, आमा आजी तुमची दी मागती 3 पावली म्हूण सांगता. ती लेखता मेगेल उतरां मोल उरका न्हय म्हूण सांगून ती काणू 3 पावली पुताल्या दिता. रात्री बापसून आयले कुडले हो 3 पावली दाखयता, पळया ना मेगेल कमाई म्हूण सांगता. बापूसू ती 3 पावली पळयता आनी छी हे तुगेल कमाई न्हय म्हणटा आनी 3 पावली काणू रानी उडोवन सोडता. पूतून तो पळयता, अन्ना कशें कळ्ळें हांव कमाई न्ही म्हूण मना लेखता. हांव ताका सांगता, हेर दिवसू आजी पुणी कमान हाडी पुता, अन्नाक मेगेल उत्तर वरय म्हूण सांगता. जायता मा म्हूण सांगता. त्या दिवसूय तो कसो करता म्हळ्यार अम्मा लागीं निमगो जायना न्हय. अम्मान तेकड गेलें तेन्ना अम्माले चिल्लां दुखून 3 पावली खांपून काडटा आनी पेंटा वता. थंय वचून भोंवन सांजी जातना घरा येता आनी अन्नाक दाखयता, पळय ना हांव आजी जेवण हाडलें 3 पावली म्हूण सांगता. आनू ती 3 पावली पळयता, छी हांवें तुगेले कमाई दुड्डू न्हय म्हणटानी काणू रानी उडोवन सोडता. आतां जाल्यार पुत्ता बदो आश्चर्य जाता. अन्नाक पावली पळयल कुडले कशी कळटा हांव जोडलेलें दुडू न्हय म्हणून. भाय बदो जेवण हाडून दाखोवका म्हाका म्हूण लेखतो. आनी हेर दिवस सकाळी उठान पेंटा वता. थंय गेल्यार कसो काम करका म्हूण ताका गोतना. येद्दोळ ताणें तसलो प्रयत्न करनी. तो थंयची केदूर एक सांत चलतर आशिल्ली थंय वता. थंय वचून रांदयकाई बोरो धान्या घोणी पुरा फाटीर वोंवच्या सुरू करता. सकाळ दुखून सांजी ताय होलती की न्ही ताका 3 पावली ओट्टू करूं जायना. त्या दिवस तो घरा येना, थंय राबता
आनी हेर दिवस वपास तेंची काम करूं सुरू करता. सकाळ दुखून सांजी ताई घोणी व्हांवन कडेर पळयतना तागेल्या 3 पावली ओट्टू जाता. तो घरा येता आनी अन्ना राखून बसता. अन्ना नायली कुडले अन्ना पळय मिगेल आजी कमाई केलेल पावल्यो म्हूण दाखयता. आन अशी पळयता छी हें तुगेल कमाई दुड्ड न्ही म्हणटनी रानीकाण उडोवन सोडता. तेन्ना यो अन्ना तूं कसो केल्लो मिगेल कमाई पावल्यो म्हूण सांगता. आनी तागेल्या दोळ्यांत उद्दा येवच्या सूर जाता. तेन्ना आन ताक्केवन फटोवन धरता. आजी जाल्यार तूं बद कमायलेलो दुड्डू रे पुता म्हाका कळ्ळें म्हूण सांगता. कसो केलें तूं हें दुड्डू कमाच्याक कसो काम केल्लो हें म्हूण निमगीता. तेन्ना तो सांगता म्हाका कसलें काम गुतना न्हय हांव सांते वचून घोणी व्हांवली म्हूण सांगता. तेन्ना बापूस सांगता खंयचें काम केल्यार कांय उण्या पडना जाल्यार तें घोण्यांनी व्हांवन तूं दुड्डू जोडची पशी म्हगेलें काम शिकून तुगेले पांयार राबून जोडची बरी न्हय रे म्हूण निमगीता. पळय अन्ना पांय दुखून येवन हांव तुगे लागीं तुगेलें काम शिकता म्हूण सांगता. थंय दुखून पूत बुदन जाता. बापसुल्या वचून लोखंडा काम पुरा शिकून तागेले पांयार राबता. काणी समाप्त जाता. कशी दिसली तुमकां ही काणी म्हाका अवश्य तिळशियाची. आनी एक वरान तूं नव काणयो ओट्टू मेळया. नमस्कार.